नमस्कार. आमी आसात केरी हांगा आसात आनी आयज फिशरी मिनिस्टर निळकंठ हळदणकर, जीत आरोलकर आणि हेर पंच सरपंच हांच्यांनी मेळून जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फिशरी ब्रिडींगाचो जो प्रोजेक्ट आसा ते सध्या तेंच्यांनी गोंयभरांतल्या विविध जाग्यार आयडेंटिफाय करून थंय घालपाचें काम सुरू आशिल्लें आनी आयज निळकंठ हळदणकर आनी हेर जीत आरोलकर हांगा मानवी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांच्यांनी दोन स्पॉटार ते घातलेले आसात आनी आयज तेचे जे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सांगलेले लोकांक ते आयज तेंची घालपाचें काम सुरू केलेलें आसा. हे जे सिमेंटाचे ब्लॉक्स आसा ते घातल्या उपरांत खंय तरी फीश ब्रिडींगाचे खंय तरी प्रोडक्ट वाडटले आनी जे फिशर मॅन आसात तांकां खंय तरी हाचो फायदो जातलो अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा. आनंद जाता कारण गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या माध्यमान आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जेन्ना अनुभवान आनी आपल्या हितून हे डिपार्टमेंट हाका बूस्ट दिवपा खातीर पयले सुवातेर स्पेशल फिशरीज मिनिस्टर तयार केले, कॅबिनेट मिनिस्टर सेंटरान, आनी तेंच्या माध्यमान ही एक इंडस्ट्री बऱ्यापैकी इंडस्ट्री आहा ज्या पासून जी ग्रोथ फायनान्शियल ग्रोथ म्हणून इंडिविज्युअल देशाची GDP जातली ही बरी स्टडी केल्या उपरांत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही योजना सुरू केली आनी ह्या योजनेत कितकेश्योच स्किमी आहा इंडस्ट्रियलिस्ट ते सगळे ट्रेडिशनल पासून आनी जेन्ना पळयलें की नैसर्गीक रुपान खंय तरी घट जावंक येता तेन्ना नुस्तें पोसून नुस्तें जनरेट जावपा खातीर तांकां भितर नैसर्गीक बायोडायवर्सिटी हे नॅचरल मेंटेन करपा खातीर हे रिप्स एक ट्रायंगुलर एक सर्कुलर एक दुसरो हार्टशेप टायप हे दर्यान इमर्स करून तांकां तितून वास्तवय करप जनरेट करप थंय तांकां तेंचे हॅचिंग टायप आसा किंवा तांकां भोंवपाक म्हणजे खुबशे ते फायदे नुस्त्याचे आहा जेणे करून थंयसर ती ब्रीड वाडटली तेंचें पॉप्युलेशन वाडटलें आनी हे नॅचरल मार्गाचे बरे पौश्टीक लोकां पर्यंत गावतले आनी हो जो ट्रेडिशनल नुस्तेकार आहा तेचो उदरगत बरी जाता. ह्या माध्यमान हे हांगा केल्ले आहा हे टोटल 14 रिप्स आहा. 14 रिप्स आयज आमी 3 रिप्स घालता. 3 रिप्स म्हणजे प्रत्येक सर्कुलर आहा ते 10 दुसरे 10 म्हणजे 30 एका जाग्यार घालतले. अशें करून हो सादारण 4.3 क्रोर्स एसम्पशन आहा. हेज्या फाटसून आमी काणकोण हे केला रोखडेच 2-4 दिसा भितर काणकोणाय घालतले. हे सबंद जर हे सक्सेसफूल जालें जाल्यार हांव मागता की फिशरमॅनांनी बऱ्या पैकी आमकां कॉपरेट करचें सपोर्ट करचें आनी तेंच्यांनी एक्स्ट्रा एडिशनल दाखोवचें जेणे करून आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय ते हाडून आनीकूय हेजेर प्रगती करपाची हे सगळें करपाक आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. हे स्वताहून लक्ष घातलें आनी हे करून सगळ्यां पयलीं आमी धन्यवाद दिता आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर तेंच्यांनी हांगासर स्वता येवन हे रीफ जे नुस्तेकारांक मदत केला हे रिफा भितर तांकां रावपाकूय मेळटलें आमचे तेंचे हे जातले प्रोडक्शनूय जातले तेंचे जेणे करून आमचे फिशरमॅन्स कम्युनिटीक हांगासर ग्रोथ जातली. आयज तुमी पळयतात नुस्तें दिसान दीस कमी जायत आहा वेरियस रिजन्स आहात ताका आनी ताका लागून आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हांगासर ही स्कीम लॉन्च करून हांगासर प्रत्येक म्हणजे आख्या कोस्टल बेल्ट इंडियेचे तेंच्यांनी ही स्कीम लॉन्च केल्ली आनी गोंयान 14 जाग्यांचेर तितूंतल्यान 2 जागा केरी आनी हरमल हे जागा घेतले समुद्रान भितर हे रीफ घालून हांगासर फिशींगे खातीर तेंचे थाण तयार जावप किंवा ताका ब्रिडींगेक हे करपा खातीर आयज हे प्रोजेक्ट ह्यो लॉन्च जालो आनी तेचे आयज इनॉग्रेशन आमी केलें. इनॉग्रेशन म्हणजे स्टार्ट केला सुरवात केल्या इनॉग्रेशन म्हणल्यार सुरवात केली आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या खातीर हे घडटा आनी एंटायर कोस्टल बेल्टार फिशरमॅन्स कम्युनिटीक जो आमकां आयज मेरेन सपोर्ट जाय तो आमचो ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर आमकां दीत आसता. ते मागीर मांद्रेचे फिशींग हे जावं फीश मार्केट जावं किंवा केरी फिशींग विलेज जावं किंवा बोर्जेचो फिशींग रेम आनी फीश मार्केट जावं हे सगळे प्रोसेसीस आहा. टेंडर्स ऑलरेडी हरमलचो फ्लोट जाल्लो आहा. बेगीन हे उरलेले प्रोजेक्ट्स आहा ते सक्सेसफुली कंप्लीट जातले. ताका लागून परत एकदा मांद्रेच्या वतीन आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच आमकां फूल सपोर्ट आमच्या मतदारसंघात दिवचो. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.